रवींद्र केळकरान ताणें स्वताचे बरयलां, म्हणजे हातान पुस्तक आसा सर्जकाची आंतरकथा. ताणें स्वता आपूण रायटर फायटर हे जे पळय ताची स्वताची फोडणीशी पयली केल्या तुमकां हांव एकच पॅरा आसा तो हांव वाचून दाखयता सगळ्यांत पयलीं. हांव लेखक न्हय, हांवें म्हाका लेखक केन्ना मानलो ना. लक्ष्मणराव बाकीबाब मनोहरराय पंडीत हे लेखक, हांव तांचे जातींतलो न्हय. बरोवन मागीर हांव कितलेंय 2 इंग्रजी उतरांचो आदार घेवन म्हणीत आयिल्लो, हांव कोंकणीचो रायटर न्हय, हांव कोंकणीचो फायटर. तरणेपणांत पावल दवरलां तेन्ना लोलयेंच्या प्रभावान आयलो. गोंय स्वतंत्र जावंक जाय म्हूण ध्यास घेवन मुशिल्लो. आरंभाक जांकां हांवें म्हजे लिडर मानिल्ले ते म्हजे तकलेंतल्यान पडले, पूण उपरांत म्हज्याच उजवाडांत म्हजी वाट सोदूंक लागलो. 14 वर्सां हांव ह्या वाटेन चल्लो. गोंयच्या सुटकेच्या गोवर्धन पर्वताक हांवें म्हजो तोणको तेकयला. गोंय स्वतंत्र जातकीर ताजे नकाशा वयलें नांव पुसून काडपाक घरचे भेदी आनी भायले चोर मुखार सरले तेन्ना तांचे आड झुजपाक फुरफुरून आयलो. ह्या झुजांत खूब जाणांनी आपलें रगत आटयलां, हांवें म्हजें आटयलां. गोंयाक गोंय म्हणून दवरपाक म्हजें हातबोट लागलां. हें म्हत्वाचें वाक्य. गोंयाक गोंय म्हणून दवरपाक म्हजें हातबोट लागलां. ज्या भाशेक लिपी ना, व्याकरण ना म्हणून महाराष्ट्रांतले व्हडले व्हडले विद्वान हिणयत आयिल्ले, ते कोंकणीक आयज जी सुवात मेळ्ळ्या ती तिका मेळची म्हणून हांवूय वावुरलां. न्हिदो खळयल्यात. म्हजें खरें योगदान तें हें अशें हांव मानीत आयलां. हांव रायटर जालां तो म्हज्यातल्या ह्या फायटराक लागून. कोंकणीक तिजी हक्काची सुवात जोडूंक दिली म्हणून भागना. तिका साहित्याचे नदरेन तिच्या भयण भासांचे पंक्तीक व्हरून बसोवंक जाय. देखून तिच्यात जें ना तेंय तुवें तिका दिवंक जाय. हें म्हज्यातल्या फायटरानूच म्हाका दोमशीत सांगलां. तांचेच हे दोमशणेक लागून हांव बरोवंक लागलां. हांव निखटो रायटर न्हय. म्हाका कोणें रायटर म्हणिल्लोय म्हाका आवडना. तूं समजता तो तूं न्हय, होच तूं अशें तो सांगूंक सोदता काय कितें अशें म्हाका दिसता आनी म्हाका वायट दिसता. पूण कितें करूं, लोकां मुखार खासा म्हज्या सांगात्या मुखार लेगीत म्हजी प्रतिमा उबी जाल्या ती रायटराची, लेखकाची. तीच म्हजी खरी प्रतिमा अशें म्हणचें पडलें ना. उपाय ना. देखून हालींसराक हांवें हांव लेखक न्हय म्हणपाचें सांगपाचें बंद केलां. म्हजे ह्या पॅनलान भितर वेगळे वेगळे लोक आसात. तांची वळख करून दिल्या, हांव म्हजे परीन वळख करून दिता. म्हज्या दाव्या हातान आसा दिलीप बोरकार. तो स्वताक रवींद्र केळकराचो वारस समजला. एक लक्षात घेता, कोणीय इतले लेखक आसतात पूण खंयचोय एक लेखक विचारवंत स्वता त्या लेखकाचे आपलो जो जाणटो लेखक जावन घेवन ताचो आपूण वारस समजता. हें खूब थोड्या लोकांच्या वाट्याक येता. कोंकणीन असो एकच लेखक आसा रवींद्र केळकरान, जाचो सामको दिलीप तन मन धनान, कारण दिलीप ताचे पयशे मोडटा. दिलीपान फिल्म केला, दिलीपाक त्या फिल्मा खातीर 5 लाख खर्च जाला. दिलीप ताचें पुस्तक काडटा. ताचे मराठीन ताणें म्हणजे स्तंभ बरयले, ताज्यो जवळ जवळ 2000 लेख आसात. 2000 हांव मिनिमम लेख म्हणटा. ती ताचें पुस्तक काडप. म्हणून एका लेखकाचो ध्यास घेवप, ताज्या मुळां पर्यंत वचप, ताणें जें कितें बरयलां, ताणें जें कितें उलयलां ताज्या मुळां पर्यंत वचून सोद घेवप आनी तो लेख समजून घेवपाक खूब थोडे PhD करपी खूब आसतात. तुमी जाणात PhD कित्याक करता ती तुमी जाणात. पूण कसलेच तरेचो उद्देश म्हणजे स्वताच्या लावाचो उद्देश घेनासतना ह्या लेखका फाटल्यान लागप हें खूब भाग्य भारतांतल्या थोड्या लेखकांक आयलां. ते रवींद्र केळकराचो आयला आसत. ताजे खुबशे क्रेडीट दिलीप बोरकार. म्हज्या बरोबर आसात रोहिणी केळकर. रोहिणी केळकर ही रवींद्र केळकराक 2 भशेन 2 नाते तांकां. पयलें म्हळ्यार तो ताच्या आतेचो घोव, म्हणजे तिजो जो बापूय आशिल्लो दादा केळकर म्हणटाले. दादा सरदेसाय म्हणटाले आमी. त्या दादाची भयण रवींद्र केळकराली बाय आनी मागीर त्या घरान रोहिणी गेलें सून जावन. सो 2 वटेन ती रवींद्र केळकरान सोयली. मागीर म्हज्या उजव्यान आसा हेमा. हेमा तुमी जाणात फायटर. हेमा लेखक आसात. साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळ्ळ्यात. कितले कोट्यांनी रुपये जोडले ताणें पुरस्कार मेळून. अशें म्हाका दिसता पळयात तुमी इतले पुरस्कार अशी नांवां घेतली.
उलटी फायटर अजूनही ती फायटिंग घराकडे बसपाक जायना पाय दुखता बाहेर येता कितीतरी कोंकणीची दररोज छापून आयल्या सगळे वयर जाता आता फोन करता ताका फोन करता लेखक कोंकणीचेर एक लक्षात घ्या रवींद्र केळेकारान एक पिढी घडयली व्हडले जे पळय लेखक असतात ते विचारवंत जातात एका ठरावीक मर्यादे नंतर आणि ते मागीर एक पिढी घडयतात कारण दिलीपान घडयवत तशें ताणें हेमा अजूनही 2-3 लेखकांची नांवां सतत नांवां घेतात रवींद्र केळेकार चंद्रकांत केणी परत नांव घेता कारण ते जेन्ना लेखक खूप बरयता खूप वाचता खूप चिंतन करतली तेन्ना ते त्या लेखकाच्या शरिरात प्रवेश करता आणि हेय बी भाग खूप कमी लेखक मेळटा तशें हेमाक जर तूं उलयत न्ही हेमा प्रत्येक वेळार इतलें अस्वस्थ जाल्लें आसता ते रवींद्र केळेकारान भितर खुबदां प्रवेश केल्लो पळयतात म्हणून ते फायटर जातात सो इतली म्हाका दिसता एक वेगळी वळख तुमकां तांची कळत दिसली आनीक आमी आतां शशिकुमार झा हांचे भाशण आयकता ताणें बरें रवींद्र केळेकराचें वेगळें व्यक्तिमत्व आमच्या म्हाका उगड केलें की भारतीय संस्कृतायेचो अभ्यासक चिंतक आनी ताणें ताका रवींद्र केळेकाराक महात्मा म्हणलो आनी फक्त आमी गांधीजीक महात्मा म्हणटाले पूण गोंयान भितर एक महात्मा जालो कारण जाणें ह्या भारताचो फक्त गोंयचो कोंकणीचो विशय न्ही ताज्या भायर वचून भारतीय संस्कृती म्हळ्यार कितें ही संस्कृती कशी घडल्या आमकां सद्या मुस्लीम किंवा बिगर हिंदूक गाळी मारपाचें एक संविधान न्ही ते सगळे धर्म एक आशिल्ले हे सगळे धर्मांतल्यान एक भारतवर्ष आमचे घडयलें हें जें पळय कितें परत आमच्या विचारवंतांनी आमच्या बुद्धिवादी लेखकांनी सांगलें ते वेगळे तरेन रवींद्र केळेकारान कितलेशे साबार वर्स तुमी सांगून घेतिल्लें आनी आमचे गोंयचें भाग्य म्हळ्यार कितें आमी गांधीजी महात्मा म्हणलो ताजे नंतर काकासाहेब कालेलकर विनोबा भावे हे जे पळय कितें हे जे व्हडले भारत घडोवपी जे पळय विचारवंत लेखक जावन गेले आमच्या देशान महात्मा जावन गेले तांची गोंयची तांची सासाय गोंयांत भितर रवींद्र केळेकार चलयली हे केदो व्हडलो आवाड शशिकुमार झा आनी आमच्या मुखार आज म्हणून तांकां पयलीं आनी पळय कॉन्टेक्ट करून हाडलो तांचे हे उलोवप आमच्या मुखार दिलें की तांकां हांव धन्यवाद दिता की तुमी विद्यापिठान आमचो हो एक वेगळो आयाम ह्या परिश्रमाक तुमी दिलो हाचो धन्यवाद आनी तेच तें रवींद्र केळेकाराक लक्षात घ्या तितले सगळे जे पळय तुमी आज सकाळच्यान आयकल्ले रवींद्र केळेकार फक्त कोंकणीचो नाशिल्लो तो फक्त गोंयचोय नाशिल्लो तो भारताचो आशिल्लो आनी त्या नदरेन पळोवंक गेल्यार न्ही रवींद्र केळेकार हो गोंयच्या सत्सद विवेक बुद्धीचो आवाज म्हणून तो फायटर गोंयांत ज्यो ज्यो चळवळी जाल्यो गोंयांत सगळ्यांत पयली चळवळ जाली मुक्तीची तातूंत रवींद्र केळेकार आशिल्लो ताजे नंतर बांदोडकरांची सरकार आयली बांदोडकरांच्या सरकारा विरुद्ध सतत आंदोलन राजकीय आंदोलन म्हणजे रवींद्र केळेकार हो फायटर कित्या खातीर कारण तो राजकीय मनीस आशिल्लो आमी गांधीजीक एक पॉलिटिशियन म्हणटात तसोच रवींद्र केळेकार इज ऑल्सो ए पॉलिटिशियन प्रत्येक चळवळींत तो आशिल्लो म्हाका याद आसा रवींद्र केळेकारान सांगलें जेन्ना पळय बांदोडकर सरकारा विरुद्ध आंदोलन जाताली लोकूच ना 10 जाण 12 जाण मागीर ताणें सांगलें एक तेजस्वी बायल भायर आयली विक्टोरिया फर्नांडीस आनी ती आपल्या बरोबर 200-300 लोकांक घेवपाक लागली आनी पणजे पेटलें हें जी पळय राजकीय जी पळय एक चळवळ चलोवपाक जाय आशिल्लें पळय न्ही तेय बी ती कला रवींद्र केळेकारा मध्ये आशिल्ली आनी आमी पळयतात ह्या परिसंवादान ताजी चर्चा जावपाक आमी पळयतात फाटल्या 10-15 वर्सांत गोंय हें मॅंगी गोंय जावन पडलो कसलीच आंदोलन आमचे वेळार विद्यार्थी तुमची इतलें थंड आमी केन्ना पसून ना इतले येदे व्हडले जर ते भाशण अर्दवराचें चलता न्ही आमी धुमशाण घालून ते बंद उडोवले तुमी इतले थंडपणान कशें बसतात म्हाका कळना पूण एनी हांव परिसंवादाक आमची गरज आसा थंड वचप पूण एनी हांव गोंय घडोवपाची प्रक्रिया गोंय घडोवपाची जी प्रक्रिया आसा ताजे शिल्पकार जे थोडे लोक आशिल्ले रवींद्र केळेकार हांव सगळ्यात पयलीं वता हेमाबाय तुज्या मनान जे पळय रिफ्लेक्शन आयच्या दिसा जे पळय आयले परिसंवादाक आयलो रवींद्र बाबू वचून एक दशक गेला ताजे नंतर जी एक नवी पिढी आयल्या ती रवींद्र केळेकाराक पळोवना रवींद्र केळेकाराकच कित्याक ताणें पळय आपले पळय वैचारीक वारस म्हणजे माधवी सरदेसायाकच पळोवनाशिल्ले लोक हांगा आसात कितली पिढी आसात तुज्या मनान रवींद्र केळेकार रायटर फायटर म्हळ्यार कितें प्रतिमा उमयता रायटर आनी फायटर हो मंत्रच आमकां रवींद्र केळेकारान दिलो रायटर आनी फायटर हे म्हजे मतान आनी म्हजेर जो प्रभाव जाला तांचो ताजे वयल्यान ती एकाच नाण्याची दोन बाजू फायटर स्पिरीट आसल्या शिवाय रायटर जावन वचप आनी फायटिंगाची
गजाली क्रांती बंड हाज्यो गजाली आमी समाजाक दाखयल्यो ना, समाजा मुखार हाडल्यो ना जाल्यार तो रायटर जावंक नजो. हें आमी रोहित बाब केळेकरांच्या हातूंतल्यान विचारांतल्यान न्ही, तो आमी जर जेन्ना पयलींच जेन्ना आमी रोहित बाबाच्या घरांत तेन्ना तांचे जे विचार म्हणजे तो आमकां थंड बसून दिनाशिल्लो की आज खूब आयकलां प्रॅक्टिकली तें दृश्टी उलोवया तें तुमकांय बऱ्याक पडटलें. थंड बसपाक दिनाशिल्लो, तो कशें कान बीन पिळटा तशें पिळटालो. म्हणजे अशें दिसतालें एक एक फावटी की दुसऱ्या फावटांनी बसप ना, पूण आपशींच आतां कशें राजू बाबा म्हळ्यार तुमी मेंगी कशें म्हणटा आमकांय मेंगी रावपाचें नाशिल्लें. तांचे ते विचार जे आमी जे कानार पडटाले तातूंतल्यान आमकांय दिसतालें आमी अशीं रावपाचीं काय म्हणून. रवींद्र बाब जर इतलें उलोवंक शकता आनी इतलें सांगपाक शकता आमकां आनी आमी प्रॅक्टिकली कांयच करचें ना काय म्हणून. आनी तातूंतल्यान आमची घडण जायती. रवींद्र बाबाचे घराचे पायऱ्यो चडपाक आमची हे मन अकस्मात न्ही पूण ह्या विचारांतल्यान आकर्शीत जायत गेलें. आयज सकाळच्यान आमी रवींद्र बाबाच्यो गजाली आयकतात, खुबश्यो गजाली उरल्यात. ताजे महाभारताक एक व्हडलें पुस्तकां जावपाक शकतात. म्हणजे प्रत्येकाच्या नदरेंतल्यान वेगवेगळो रवींद्र बाब अशें तांणी आपल्या विचारान मांडले तशें ते आयकतना आनी कितलेशेच विचार निर्माण जातात. अशे तरेचें तें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. रायटर इज टू बी अ फायटर अशें रवींद्र बाब म्हणटालो. रायटर टू बी अ फायटर, रायटर मस्ट बी अ फायटर. हे सगळे कॉइन केल्ले ही उतरां रायटर आनी फायटर हातूंत जातात. म्हणजे तुमी कशें प्रकारे ते करूं शकतात ते पळयात. म्हणून स्वस्थ वचपाक दिसनाशिल्लो इतलें खरें. हे व्हडलें आंदोलन जाल्लें, हिंसाय जाली आनी मोठ्या प्रमाणाचेर लोक एकठांय आयले. नेतृत्व तुजो घोव म्हणटा तो पुंडलीक नायकरान आशिल्लो. सो तूं ताका सामकें क्लोज हें सगळें तूं पळयता. रवींद्र केळेकराच्या घरांत सुरवातेच्यान बसका जाल्या. म्हाका थोडे भितर सांग लेखकाचे फायटरनेस ह्या आंदोलनांत तुका कशें दिसलें? जे लेखक बरयताले त्या वेळार तेन्ना सृजनशील लेखन बरयताले. सृजनशीलता आशिल्ली म्हणजे मनरिजवण म्हणया जावं एक समाजाक प्रबोधन जावचें तशें. पूण अशे तरेचे भितरल्यान किंवाटून आयिल्लें हें नाशिल्लें. त्या सगळ्यांक जागृताय हाडपाचें आनी जाणीव करपाचें काम रवींद्र बाबान केलें हांव म्हणटा. जो जो मनीस ताच्या घरान वतालो तो ते हें चैतन्य घेवन भायर सरतालो की आमकां हें जावपाकूच जाय, आमकां हें करपाकूच जाय. हे तुमी म्हणल्यार तशें कोंकणी प्रदेशचो आवाज पयलीं थंड थंड आशिल्लें एकदम इतलें उग्र स्वरूप घेतलें. आनी हांव प्रॅक्टिकल हातूंत येता की आमी थंयच्यान सावय वेरेच्यान वळवयच्यान पिरवळा येवप. रात जाताली, खूब रात जाताली, खूब गजाली आयकूंक येताली. पूण फातर मारपाक जाताले आमी थंय फातर मारल्याय बीन आमच्या स्कुटरीचेर मारल्यार आमकां मारपाक खूब जालें. हिंसेचें जेन्ना जातालें तेन्ना रवींद्र बाबाच्या मनांतलें मनीसपण जागें जातालें. अरे फातर मारलो पुंडलिकाक काय जावना, देवाक काय जावना, अशे तरेचे एक भावनीक हें आशिल्लें पळय त्या देवळार. त्या देवळार येताले आनी तो रोखडो विचारूंक येताले. फोन बीन तशें नाशिल्लें. एक कार्ड येतालें म्हाका कशें आसा पुंडलीक कसो आसा. अशे तरेची जी ही मनीसपणाची हें आशिल्ली ती रवींद्र बाबा मदीं आशिल्ली जी आयज आमकां पळोवपाक मेळना. म्हणजे अशें हें जालें आसतलें हें जालें आसतलें इतलें आजेर पावना. पूण तेन्ना जें हिंसक मॉडर्न घेतिल्लें आनी इवन रवींद्र बाबाच्या घराचेर सुद्दां सगळें जालें. रवींद्र बाबा कितें कितें मॉडर्न हिंसा खूब म्हणजे खूब जालें. आज आमी म्हणटा ते सगळ्यो गजाली आमी विसरपाक जायना. रवींद्र बाबान खूब सोंसलां, रवींद्र बाबान खूब भोगलां की ताच्या घराचेर कितें हिंसा पळय केल्लें, आमच्याय घराचेर केल्लें आनी सगळे कडेन हिंसाचार मातिल्लो तेन्ना. पूण तरी आसतना ताची काणी सांगताली हें तरी हें जायना न्हू. आनीक एक बाब तुका आनीक प्रश्न विचारता. रवींद्र केळेकर जेन्ना कोंकणी प्रजेचो आवाज जेन्ना सामको भार आशिल्लें हिंसाचार जावपाक लागलो तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें, प्रताप सिंग रणजीत सरकार हारपाक लागलें. अशे वेळार काँग्रेसचे कांय कोंकणीक लागीं आशिल्ले घरांनी प्रेशर हाडपाक सुरवात केली की आंदोलन फाटीं घेयात. तें जालें. पूण रवींद्र बाबा मदीं एक धाडस आशिल्लें. रवींद्र बाब कोणाक बीड मुरूड जरी भेट आसलो रवींद्र बाब डायरेक्ट सीएमाक म्हाका फोन करून सांगतालो हें चल्लां कितें, हें कितें चलयलां तुमी हें सांगतालो. आनी जे काँग्रेसचे मनीस तुमी म्हणटा तशे लागीं आशिल्ले थ्रू तांचे वतीन सुद्दां रवींद्र बाबान खूब हालचाली केली. आमकां बेश्टी
राजपास मिळूं ना, कोंकणी राजपास बेश्टी जावना, कोंकणी 8व्या शेड्युलांत बेश्टी वचूना, ताचे खातीर खूब त्रास जाले आनी रवींद्र बाब एकूच मनीस असो आशिल्लो की तो हे सगळी सुत्रां हालयतालो. हांव दिलीपा कडेन दिलीप तूं जो पळय कितें आज दाखयला, कारण म्हाका आज बंडखोर उलयता, मॅगझीन काडटा, रायटर कळ्ळो, आनी तूं कसले पदाची अपेक्षा करना, खंयचे पॉलिटिकल कांय उलयता, दिसता तें उलयता. पूण 30 वर्सां 40 वर्सां पयलीं तो दिलीप बोरकर आशिल्लो न्ही, म्हाका नागेश करतनाचे समजायला लागलो, अरे तो मातसो असो मंद आशिल्लो, तो येवन कोंकणी भाशा मंडळाचे पडले ऑफिस थंड बसतालो. आयचो उचांबळ दिलीप बोरकर नाशिल्लो, तुका उचांबळ करपाक रवींद्र केळकर लागपाक लागलो. हांव म्हणटा तशें तुजें व्यक्तिमत्व तुजें खंय घडलां, ते रायटर फायटर रवींद्र केळकर घडला. रवींद्र केळकराक हांव पयल्या फावट मेळ्ळो तेन्ना म्हजी पिराय 18 वर्सांची. हांव धेंपे कॉलेजीन म्हणजे 11वी मराठींतल्यान सोंपोवन 11वी पास जावन धेंपे कॉलेजीन आयिल्लो आनी त्या वेळाचेर हांव मराठीवादी आशिल्लो, कित्याक म्हजो व्हडलो भाव नंदा बोरकार जे कादंबरीकार म्हूण आसा तो मराठीवादी कित्या खातीर की ताचे मित्र पळय आशिल्ले ते माधव गडकरी, मोहन रानडे आनी ते मराठी शाळा गोंयांत सुरू करपाचो प्रयत्न करताले आनी ताका लागून ताका ती मराठी दिसताली. पूण उपरांतच्या काळांत हांवें रवींद्र केळकरा कडेन जेन्ना ताची वळख करून दिली, रवींद्र केळकराक हांवें आक्षी आपयलो आनी थंय आमी एका दिसाचे सेमिनार घेतिल्ले आनी त्या वेळाचेर रवींद्र केळकरान नंदा बोरकाराक इतल्या थंडपणान कोंकणी कशी जाय आनी मराठी कशी नाका आनी कित्याक नाका हें समजायलें आनी तेन्नाच्यान ताजो बदल जातलो. आतां 18 वर्सां पिरायेचेर आसतना हांव विद्यार्थी चळवळींत हळू येवपाक लागिल्लो. त्या वेळाचेर तसो कांय मनशाचेर कितें आसता, त्या काळाचेर एक भीड मातशी आसता. एक म्हळ्यार हांव मराठी मिडियमांतल्यान आयलो मनीस, म्हाका इंग्लीश व्हडलीशी कळना, कळटा पूण खंय चुकत काय भंय दिसप आनी जो कोण इंग्लीश उलयता तो कितलो चुकता हें कळटा आसतना आशिल्लो असो. आनी ह्या वेळाचेर तुका जर मुखार सरूंक कितें तरी जाय, तशें म्हजी घरची परंपरा मातशी वेगळी तरेची आसा. जेन्ना हांव 6 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना आमच्या घरांत पयले फावट एक MP आयिल्लो दिल्लीच्या, ओम प्रकाश त्यागी म्हणून, आनी तो त्या काळाचेर आमचे हे चलयतालो दयानंद सरस्वतीची आर्य समाज म्हणून चळवळ करतालो आनी आमच्या दंतात तो मेळून घेतालो आनी म्हाका तो दिल्ली व्हरपाक सोदतालो त्या वेळाचेर, पूण हांवें सांगलें नाका, ताका आमी व्हरूंक दिनात बी म्हणून तेन्ना मातशें अशें जालें. तर ती परंपरा आमची गोंयांत आशिल्ली. पूण म्हाका जेन्ना खंय तरी कितें करपाची इच्छा आशिल्ली ती करपा खातीर हांव म्हज्या मुखार एक नेतृत्व सोदतालो. वाचन म्हणजे मराठींतल्यान खूब जाल्लें, तातूंत विवेकानंद हांव रवींद्र केळकराक लागून आयलो, कित्याक तेन्ना विवेकानंद म्हणटकच तो एक स्वाम्याचें वाचप ना, अशी बाकीचें वाचप अशें आशिल्लें. जेन्ना हांव विद्यार्थी चळवळींत आयलो आनी कोंकणी चळवळी कडेन लागीं पावलो तेन्ना रवींद्र केळकार म्हाका मेळ्ळो. आनी रवींद्र केळकाराचें एकंदर व्यक्तिमत्व जर पळयत जाल्यार तो तागेलो मृदू भाश, पूण तातूंत एक खराय, हें सगळें पळोवन म्हज्या मुखार जे पळय नागेश करमली, उदय देवरे बी अशे तरेचे सगळें नेतृत्व आशिल्लें, ताचे मुखार म्हाका हें उजेड दिसलें. आनी एक कालेक म्हणून आसता मनशाची, आपूण ताका स्वताक जुळोवन घेता, आयडेंटिफाय जाता. सो ताजे भशेन कपडे घालपाक लागलो. तुमकां जर ह्या म्हयन्याचो बीम जर पळयत जाल्यार पयले पानाचे फोटो आसा, तातूंत दिलीप बोरकार धवे कपडे सदरो आनी घालता, तेवूय रवींद्र केळकाराचे. तेन्ना हांव ते बरें आठोवन बी अशें घालतालो आनी बोटवो, आनी दुसरे वटेन रवींद्र केळकार चलता, ताच्या खांदाक काळो बोटवो आसा आनी तेच कपडे आसा अशें. म्हणटकच तुमकां ते ह्या बिंबाच्या हाजेर तुमकां कवराचेर पळोवंक मेळटलो. तर रवींद्र केळकाराक हांवें पळयलो आनी रवींद्र केळकार जसो उलयता तसो एक ऑब्जर्व करपाक लागलो. आनी म्हजी भितर जी भीड आशिल्ली ती म्हाका रवींद्र केळकारान काडपाक लागली. ताणें म्हाका वेगवेगळें वाचन करपाचें, मराठी वाचन चड म्हणून सांगलें, वेगवेगळ्या भाशेचें वाचन करपाक लागलें. आनी हांव रवींद्र केळकाराक बारीक साणेन पळयत रावलो. आनी 18 वर्साचे पिराये पासून जेन्ना रवींद्र बाब भायर पडला तेन्ना पासून 45 वर्सां हांव रवींद्र बाबा कडेन सतत संपर्कान आसतालो. जे जागा ना सद्या म्हणजे रवींद्र सांगात म्हणून येता पळय ताजे वयल्यान कळटलें. आनी रवींद्र बाब गिरीश हांगा आसा, रोहिणी हांगा आसा, ही तिसरी पिळगी
हांव रवींद्र बाबा कडेन जेवण ताचे हातची जेवण दिवतालो. पयलीं हांव 18 वर्सां वतालो तेन्ना बाय रवींद्र बाबाची आवय आसताली ती बरी रांदून वाडटाली आनी आगळ करून करून हें करताली. मागीर गोदूबाय तशेंच आगळ करून करून वाडप आनी मागीर ताजे उपरांत तिसरी पिळगी रोहिणी ते पावले तेन्ना जेवन वच हें कर तें कर म्हणून आगळ करून घालप. पूण रवींद्र बाबा उपरांत आमचें वचप खूब कमी जालें आनी रवींद्र बाबाची एक संवय आशिल्ली ताका कोण तरी जाय आसतालो आपल्याक उलोवपाक आनी आयतार हांवें म्हजे खातीर बूक करून दवरिल्लो आनी तो कितें करतालो हांव येवपाचो आसा म्हणून एका हॉटेलाक बसत आशिल्लो भायर घेवन पळयतालो पासय मारतालो करतालो आनी ताका कितें तरी सांगपाक जाय आसतालें तो तागेलो रियाज आसतालो. रवींद्र बाब हांव उलोवपाक वता हेतूय मागीर दिवप आनी घेवप जातालें. रवींद्र बाबाक रियाज करपाचो आसतालो. आपूण कितें वाचता आपूण कितें बरयता तें कोणाक आयकून ताका घडोवपाचो आसतालो. अशे तरेन रवींद्र बाबाक केन्नाच्यान हांव पळयत पळयत आयलो आनी घडत रावलो आनी आज जो दिलीप बोरकार जो आसा पळय ते सगळे रवींद्र बाबाचे सगळी शिकवण जी म्हाका दिली ती वाचनांतल्यान आनी जे गजाल म्हाका सांगन दिसता आमी रवींद्र बाबाक रायटर आनी फायटर म्हणटात पळय ते चुकीचे म्हणटात. रवींद्र बाबा तसो अभ्यास करता आसतना रवींद्र बाबा आपल्याक फायटर म्हणटा मागीर आपूण रायटर म्हणजे आमी रायटर फायटर न्ही फायटर रायटर रवींद्र पळयतात अशें म्हाका म्हणून दिसता. आता आमची मदीं आसा तर रोहिणी हांवें म्हणटा रोहिणीचे दोन नाते रवींद्र केळेकर. एक म्हळ्यार तो रवींद्र केळेकर हो ताज्या आतेचो घोव दुसरें त्याच घरांतलें आयलें सून म्हणून. रवींद्र केळेकराचो आमी पळयलो एक लेखक म्हणून. रवींद्र केळेकर लेखक म्हणजे जेन्ना एक व्हडलो हें आसता न्ही ताजो मोठो प्रभाव आसता घर समाज भायर गांवांत. तुका रवींद्र केळेकरा बद्दल कशें हें आसता रवींद्र केळेकर बद्दल तूं तुजे भावना कितें जाता म्हणजे तूं मातशें एक दचकून आसता ताका काय तो ताजे कडेन तूं म्हणटा चली तो सगळे घरात वगैरे बरेच असताले तातो म्हळ्यार म्हाका मातसो दचक कित्याक तें म्हाका समजून कशें म्हाका हें जायना आशिल्लें फ्रीशें नासतालें. आनी तातो हो एक पूर्ण वेळ बरोवपी. पण हांवें ताका कसो पळयला की तो एक तर भायर पेपर वाचता किंवा आपल्या कुडींत बसून तो आपल्या पुस्तकां वाचप किंवा पळोवप. सो तुका तो तूं ताजे कडेन कितलें लागीं तूं ताच्या वताले कुडींत कुडीन वतालें ताका च्या बी दितालें जावं उदक बालदीन गरम उदक करून दवरतालें तें सगळें करतालें पूण हांव ताजे कडेन अशें फ्री उलयनाशिल्लें. आनी म्हाका एक सांग ताजो जेवणाचो वेळ सामको ठरिल्लो आसतालो न्ही काय बदल जातलो एक म्हळ्यार सारकें जेवण जाय आसतालें. बाई पळय आशिल्ली ताज्या आवय म्हणजे आजी म्हण ती आसतना सामकें आमचें जेवण 12-12:30 म्हळ्यार तयार आसतालें आनी मागीर तशेंच करतालीं आनी ताका टायमार जेवण सगळें जाणांच टायमार जेवण घेतालीं तशें. एक प्रश्न म्हाका विचारून जो आमकां सगळ्या समजून घेवपाक आवडटलो रवींद्र केळेकराक घर कोणें पळयलां हांगा बरोबर तुमी सगळ्यांनी रवींद्र केळेकराक घर पळोवपाक जाय. ताजो चलो गिरीश हांगा आसा उदर कृपाली नायकान गजाल जाली की मार्वीन ताका सांगिल्लें म्हणून की हें घर आपल्या टॉल्स्टॉयाचें हांवें दिलीपान रशियेक वचून टॉल्स्टॉयाचें घर पळयलां तर ताजें घर कशें सांबाळून दवरलां आनी तें घर सांबाळपाक तुमचो गव्हर्मेंट सुद्दां खूब मदत करता. सो तुका मार्वीन सांगिल्लें की अशें घर पूण तें मार्वीन गिरीशाक सांगलें ना म्हाका पूर्ण खात्री आहा. गिरीश आपल्या मनांतल्यान गिरीशान पयलें घर केलां तें मुद्दम तुमी पळोवपाक जाय. एक लेखकाचें घर कशें आसता आनी ताजो चलो हें सगळें करता आपले पयशे खर्च करून आपलो सबंद वेळ दिवन ताणें ताजी सगळीं एवॉर्ड ताजी पुस्तकां ताजी रवींद्र केळेकर घरांत कांय हजार पुस्तकां आसात. ताजो बापूय एक ख्यातनाम असो दोतोर आशिल्लो आनी गोंयांत आनी दिवाक काम केलां. ताणें ताजीच बापाय कडेन पोर्तुगीज आनी कितलेशे आंतरराष्ट्रीय भाशांतलीं पुस्तकां ताच्या घरा आसा तितली न्ही ती सगळीं सांबाळून दवरप हें खूब मोठें काम कश्टाचें काम आनी तें ताणें केलां. सो म्हाका तुका तें वच विचारपाक जाय आशिल्लें अशें की तूं रवींद्र केळेकर वाचतालें वाचलो तर वाचलो पूण ताणें सगळीं पुस्तकां वाचली म्हाका एक सांग हें जो हो जो पळय कितें प्रभाव आसा रवींद्र केळेकराचो की भायर ताका लोक म्हणटात रायटर आनी फायटर म्हणून घरा कडेन तो कितलो फायटर घरा कडेन शांत आसतालो शांत आसतालो चडशें शांत आपल्या कुडीन बसून आपलें काम तें केलें तें त्या वेळार ताका तें जेवण च्या ताजी 10 वरांचेर मागीर न्हालो मागीर
दत्तराचे एक मागीर जेवण ह्या लोकांक जेन्ना घराचो प्रश्न विचारलो न्ही ताजे फाटली भावना म्हणजे कितें आशिल्ली तें घर पळयत जाल्यार ती एक राजवाडो अशें घर आसलें. एकल्यान तर म्हाका मांडवाच्या मनशान म्हाका सांगिल्लें की तें हॉस्पिटल म्हणूनच बांदलें न्हू की रवींद्र केळकराच्या बापायक दिसतालें की आपल्या चल्यानूय दोतोर जावचो आनी तें एक हॉस्पिटल घालचें म्हणटा पूण ना बरोबर तें हॉस्पिटल म्हणजे तें घरच म्हणून बांदिल्लें. पूण हें घर पळयतकीर लोकांक कितें दिसता ना एक व्हडलो भाटकार हांगा रावता म्हणून ताचे कडेन भरपूर पयशे आसतले ताका आनी पयशे जोडपा खातीर दुसरें कांय करपाची गरज ना म्हणून तो फक्त शांतपणान लेखन करूंक शकता म्हणटा. म्हाका तुजे कडल्यान कळपाक जाय की हो जो पळय कितें समाजांत भितर गैरसमज किंवा भ्रम आसा कित्याक खूब श्रीमंत व्हडलो भाटकार ताका कितले नाल्ल पडटा जाल्यार आनी इतले ताका भात येता आनी ताका कांय करपाक गरज ना हें कितलें खरें. बरें तुमची भाटां आशिल्ली ती कितें गेली पयशे खंयच्यान येताले फक्त गिरिशा कडल्यान खरें. चलो रवींद्र केळकराक कांयच इन्कम नाशिल्लें आनी तेन्ना वर्तमानपत्रान लेख बरोवपाक कोण पयशे दिनाशिल्ले. पुस्तकां कोंकणीची छापल्यांत एक लक्षात घे कोंकणीची स्वताची प्रकाशन संस्था नाशिल्ली. अशे वेळार रवींद्र केळकरान आपल्यालें जाग प्रकाशन सुरू केलें जाग म्हयनाळें सुरू केलें आपले पयशे घालून. सो रायटर फायटरान भितर तेंय येत आसता एक भाशेची बुन्याद उबारतना स्वताची प्रकाशन संस्था कितें ना चल आपणे पयलीं रवींद्र केळकरान बरयलें वैचारीक लेखन करपी तो कितें कादंबरी ना कादंबरी बरयली नाटक ना नाटक बरयलें कविता माणूस बरोवना पूण ताजे खातीर मागीर प्रकाशन संस्था जाय प्रकाशन संस्थे कडेन मॅगझीन जाय जाग काडलें हें जें पळय कितें हो जो पळय कमिटमेंट स्वताचो पयसो घालून आनी परत ताणें म्हणटा तशें भाटा आशिल्ली ज्या दिसाक मूळ मांडणकार कायदो जालो हें हांवें आयकल्लें एवर गिरीश त्या दिसा पयलो फावट एक भाटकार आसतलो गोंयचो आपल्या भाटा कडल्यान सगळ्यांनी की तुमची इस्टेट आसूंक जायना. इस्टेट जशी आसली की मनीस काम करिना आनी आतां कितें हांव प्रोफेशनल आर्किटेक्चर प्रॅक्टीस करता हावेळ करता लोकांचे हांवें खूब घरां बांदलें. म्हगे म्हजो बापूय आतां व्हडलो मनीस हें म्हजें नशीब म्हाका तो तसो मेळ्ळा नशिबान हांव तुमी जितली हांगा भुरगीं बसल्यात तितल्याकय जाणट्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक सांगता आनी हे जे गेस्ट आयल्यात तांकांय सांगता की म्हज्या घरान येवन एक अर्दवर बसात कित्याक तुमचे सारके विद्वान लोक म्हज्या घरान येवप हें म्हजें भाग्य आनी रवींद्र बाबाचेंय एक मोठेपण. ताजी लायब्ररी पळयात म्हजे कडेन कितें ना रवींद्र बाबा कडेन रवींद्र बाब फ्रेंच फ्लुएंट उलोवपी फ्रेंचीचीच म्हाका दिसता एक 300-400 पुस्तकां आसतलीं आनी त्यो काणयो न्ही इट इज ऑल फ्रेंच फिलॉसॉफी बंगाली लिटरेचर. रवींद्रनाथ टागोर ओरिजिनल इन बंगाली टोटल. तुमी तो महाभारत रामायण हें तर भरलां ताणें तर महाभारतूय बरयलें ना. महात्मा गांधीचेरूच कितलीशींच आरमारी आसात म्हणजे कितलीशींच पुस्तकां आसात. महात्मा गांधी म्हणटा तो ताजो सामको म्हाका दिसता रक्तान हें जाल्लो मिक्स जाल्लो पळय रगत आसता तशे तरेचो मनीस. कितेंय जालें की तो महात्मा गांधी आनी आयुश्यभर खादी घाल्लो मनीस खादीचेच कपडे आवय आनी बापूय. म्हजो जल्म 1950 हांव आतां 75 वर्सांचो. आतां हांव अजून प्रॅक्टीस करता आर्किटेक्चर. म्हाका खूब काम आसा आनी हांव करीत आसा आनी ही जी तुमची युनिवर्सिटी आसा ती जेन्ना बांदताले तेन्ना हांव हांगा येतालो पळोवंक तें बांदता तें पळोवपाक म्हणजे तुमी यू कॅन इमॅजीन. दुसरी गोश्ट सांगतलो जाल्यार जायते आसा पूण तुमकां आनी एक सांगता म्हज्या बापायक कसलें शिक्षण ना. बेजीक एज्युकेशन म्हणटा तें नाच. सादें एक 7th स्टँडर्ड ऑफ गुजराती तोय बी तो दिवाक आशिल्लो त्या खातीर तो गुजराती तितली शिकल्या. पूण तो जर गुजराती उलयत जाल्यार खंयचोय मोठो मनीस सुद्दां गुजरातींतलो म्हणटालो तूं गुजराती काय म्हणून तो म्हणटा हांव गुजराती ना हांव गोंयचो हांव पिवळचो म्हूण. तर तूं इतली बरी भाशा कशी उलयता. तुमी उलयतात ती मुंबयतली मिक्स गुजराती हांव उलयता ते प्युअर फॉर्म ऑफ गुजराती काठियावाडी गुजराती अशें म्हणून सांगप. आतां हांवें घर तें तशें दवरलां कित्याक बापूय व्हडलो लायब्ररी ती व्हडली आसा वेल मेंटेन थिंग घर सगळें चकचकीत. हांव आयतार शेनवार
आयतारा तर हांव दिसभर कितें ना कितें घरांत करीतच आसता. म्हणून म्हजी इच्छा आसता की तुमचे सारकी भुरगीं म्हज्या घरान हे जाणटे बसल्यात ते भायल्यान बिल्यान आयल्यात तितल्या लोकांनी म्हज्या घराक भेट दिवची आनी वचचें इतली एक म्हजी इच्छा. रवींद्र केळकराचें आनी एक रायटर हातूंतलें एक तत्व आशिल्लें तें बायलांचो मुवमेंटान चलयलो. सो ताजे बद्दल एक तुवें सांगचें. कितें जालें सुरवातीक कोंकणी चळवळ न्ही कोंकणीचो विकास कोंकणी फुडें सरपाक जाय फुडें वयर वचपाक जाय हें मत सगळ्यांचें आमच्या जाणटेचें आनी तातूंत आमची शिबिरां जातालीं वेलना शिबिरां जातालीं वेलना स्ट्रेटेजी शिरोवपाक कोंकणी कशी आनी तातूंत सांगपाचें म्हणल्यार हांव एकूच चली आसतालें एक विक्टोरिया फेर्नांडीस आसताली ती केन्ना केन्ना येताली मागीर आनी कशी संगीताक परत याद जाता म्हाका निर्मला ताई आशिल्ली आनीक चली अशी कोण नाशिल्ली की फुडारपणान आपूण वचून ग्रूप करताले अशें आनी एक ग्रूप असो आमचो नाशिल्लो आनी रवींद्र सदांच हें करप प्रोवोक करप एमत एकमेका आनी हाड आनीक तातूंतल्यान कितें जालें की एक हळू हळू करून आमचे मदीं एक ग्रूपच तयार जालो आनी ह्या सगळ्यांक बायलांनी येवचें बायलांचें संघटन जावचें ह्या खातीर रवींद्र बाब स्वता आमच्या आतां मेळाव्यान बी येता अशें तरेचे मेळावे जाताले बायलांचे त्या मेळाव्याक रवींद्र बाब आसतालेच सगळ्याचे म्हणून आपूण जमल्यार येताले काम आपोवपाक जाय जावं VIP म्हणून बसोवपाक जाय अशें हें केन्ना देशान सांगता तशें अशें हें ताजें केन्नाच नासतालें की सामान्य मनशा भशेन तो जातालो कित्याक ताज्या हातून ती फायटींग स्पिरीट आशिल्ली. आमी आतां म्हणटात आमी आतां उपमा दितात कार्ल मार्क्स आनी हें पूण ते कार्ल मार्क्साच्या आदी सुद्दां मार्क्सिझमाचे गूण ताच्यात हांवें पळयले खूब फावटी म्हणजे सामान्य जावन तो आमकां सगळ्यांक फुडें काडटालो सामान्याची व्यथा समजून घेताले सामान्याची वेदना समजून घेताले म्हाका कितें जाल्यार ताका दुखतालें अशें तरेन तो म्हणजे फायटर म्हणजे कितें हाजें कांय नाशिल्लो ती फायटींग स्पिरीट आशिल्ली पूण दुसऱ्याच्या वेदने कडेन सुद्दां समरस जातालो. हांव बरें जाल्यार म्हजी खबर घेतालो आनी कोण बरें जाल्यार ताणी खबर घेतालो स्वता टॅक्सी करून खबरेक आयिना सर रवींद्र बाब म्हगे घरा कडेन म्हाका बॅड रेस्ट आशिल्ली तेन्ना रवींद्र बाबाक खबर ना की हांव कित्याक दिसती पडना रवींद्र बाब टॅक्सी करून घरा कडेन येला आनी मातशें कितें जालां तें अशे तरेचो हो मनीस आमकां मेळिल्लो. आनी दुसरी गोश्ट निमतान बायलो संघटीत जाल्ल्यो जाय आशिल्ल्यो कित्याक तो फ्युचर म्हणजे फुडाराची चिंतपी आशिल्लो कितें म्हणटा तेका फ्युचर दूरदृश्टी विजनरी दूरदृश्टी आशिल्लो की कोंकणी आमचे फुडें पावपाक जाय कोंकणी सगळ्या तरांतले लोक जाय दादले जाय बायलो जाय भुरगीं जाय सगळें जाय कोंकणीचो प्रचार सगळ्या तरांतल्यान जावपाक जाय हे खातीर प्रयत्नाची हे संघटीतपणाचे हे प्रत्यय आमकां कोंकणी प्रजेचो आवाज म्हणना पिढी घडयली लेखक हो खरो लेखक कोण असतो जो प्रेरणा दिता प्रेरणा शब्द खूब महत्वाचो उर्बा दिता प्रेरणा दिता आनी समाज घडयता आपल्या खातीर हें काम फुडें व्हरपाक माधवी ताणें घडयलो तांचे सर्वार्थान माधवी ह्या पुस्तकाक करतात माधवी हे आमचे सामके म्हणजे एक धीर दिवपी एक कणखर हें आशिल्लें आमचें म्हणजे परस रवींद्र बाबाक ते पेवाच आसताले रवींद्र बाब सतत केसांचो हाताक धरून ते रवींद्र पासये हे जाल्यार माधवी घडयता तेन्ना कोंकणी भाशाच ना म्हणटाले व्याकरणच ना म्हणटाले सो माधवी ताणें पुण्याक घडयलें टॅक्कल कॉलेजीन भाशाशास्त्र शिकपाक कशे तरेन एक मनीस घडोवप भाशे खातीर आनीक ते लेखक घडले म्हणून ताणें येवन हांगासर खूब जाणां कडेन हें केलें प्रोटेस्ट केलें की आमी भाशा अशी तरेची निवळ धरपाक जाय आनी भाशाशास्त्र म्हणटा तो एक विशय आमच्या हातूंत आयलो कोंकणी ताजेर आनी तें घडलें आनी दुसरी गोश्ट हांव एक सांगपाक वतालें की कोंकणी प्रजेचो आवाजा वेळा तुमी फोटो जर पळयशात त्या फोटोन मॅक्झिमम हातूंत रवींद्र बाब आसा फोटो आनी बायलांचो खास मोर्चा काडपाचो ठरयलो की जातलो करून बायलांचो मोर्चा इतलो लांब जालो त्या हाका आनी फुडें कोण सगळ्यांत फुडें रवींद्र बाब केळेकार बॅनरा सकयल जाणटो मनीस आनी अचूक त्या मोर्चांत लाठीचार्ज जालो खंयच्यान तरी फातर चडटा ताजी हें
संशोधन कोण काही करपाचें आसा आनी ती तुमी PhD केल्या कोंकणी भाशेच्या आवाजान साखर खंयच्यान आयलें काय म्हणून जाल्यार तो एक बरो विशय आसा तुमी करचोच मुद्दा आज रोहित बाबा जाल्यार सांगतलो आनी जाल्यार स्टार्ट करचो कोण तो जेन्ना हांगा जितले पळय यंग ब्लड जितले भुरगे बसल्यात पळय तांचे पिरायेचे आसतना रवींद्र बाब हांगा नोकरी बिकरी कांयच नाका म्हणून वर्ध्याक गेलो. थंय गेले बरोबर ताणें मिर्ग म्हणून एक नेमाळें सुरू केलें. ताचे पयलो अंकाचे जर तुमी वाचत जाल्यार तातूंत पयलो विशय ताणें घेतला गोंयची मिनाचो प्रश्न आनी गोंयच्या पर्यावरणाचो प्रश्न. आज राजू नायक जो मिनाचो प्रश्न घेवन बसला पळय आपल्या वर्तमानपत्रांतल्यान तो प्रश्न पयलीं मिर्गांतल्यान रवींद्र केळेकारान त्या पिरायेचेर व्हडल्या पालवर घेतलो. थंयच्यान तो गोंयचे सत्र रचयतालो. दुसरी गजाल म्हळ्यार रवींद्र बाबा कोंकणी हे साधन आशिल्लें रवींद्र केळेकाराचें तें साधन आशिल्लें. आमकां गोंय घडोवपाक जाय आनी गोंय उबारपाक जाय जाल्यार कोंकणीच एक साधन म्हणून वापरून शस्त्र म्हणून करपाक जाय. तुम्ही जर महाभारत जर सगळे वाचत रोहित बाबान बरयल्लें तें अनुसंधान वाचा किंवा तातूंत महाभारतांत कृष्णाची जी भूमिका आसा श्री कृष्णाची तातूंतली रणनिती ती प्रत्येक रणनिती रवींद्र केळेकारान आपल्या सगळ्या चळवळीचेर वापरिल्ली दिश्टी पडटा. हांव कोंकणी प्रजेचो आवाजात सुरवाती पासून ताचे बरोबर आशिल्लो. ताचे बरोबर न्ही जेन्ना जनता पार्टी गोंयांत जेन्ना फॉर्म केली तेन्ना पासून हांव रवींद्र बाबा बरोबर सामको लागशिल्ल्यान आशिल्लो. मोरारजी देसाय जॉर्ज फर्नांडीस हांचे सगळे राजकारण हांवें लागशिल्ल्यान पळयलां आनी रवींद्र केळेकार त्या वेळाचेर रणनिती कसो हाडटालो आनी कितें कितें करतालो हें सगळें हांवें इतले बारकायेन पळयलां. आतां हें बारकायेन कित्याक म्हणटा हांव कित्याक म्हजे भितर एक ग्रास्पींग पावर आशिल्ली आनी हांव तें एक टिपतालो कसो हांव तें हें करून पळयतालो आनी त्या खातीर म्हाका प्रत्येक गजाल म्हाका आज ताजी याद जाता आनी हांव नोटींग करून दवरतालो. हांव डायरी बरोवपाक रवींद्र केळेकाराक लागून शिकलो. जे त्या दिसा कितें घडटा तें हांव नोट करून दवरतालो आनी आज तें सगळें आसा. आनी आज जेन्ना हांव सगळें जनरेशन पळयता आतां हांव कित्याक जावं पावलो म्हणजे म्हाका खुबशी आशिल्ली. हांव देड वर्स फिल्म इंडस्ट्रीन हांवें काडली. रायस करना सगळ्या लोकां कडेन हांव सगळे कडेन हांव शिकून घेतले खूब गजाली पूण हांव थंय उरलो ना तगलो ना कित्याक तेंचे ते भ्रश्टाचार करप्शन सगळें पळयलें. हांव परत गोंयांत आयलो. परत रवींद्र बाबाच्या चौक्यान सांपडलो. रवींद्र बाब लोकांक इतलो हें करतालो उलयतालो. ताजे एक दीस म्हाका मागलें एक जागा खातीर बरें म्हणून हांवें एकांकिका धाडून दिली जागा खातीर आनी ती ताणें दवरली आनी छापूंकूच ना. हांवें रवींद्र बाबाक खरबरीत पत्र बरयलें. हांवें एकांकी मागील ते परत धाडून दिली. तुवें ती छापली ना छापपाची नासत जाल्यार परत कर. रोखडेच 2 दिसांनी ताजें म्हाका आंतरदेशीक पत्र पावलें. तुवें छाप किंवा परत कर हें तुवें बरयलां पळय हांव दोनूय करिना ती म्हजे कडेन राखून दवरता. आमकां सवलत आमकां केन्ना वेळ केन्ना मेळटलो तें पळोवया आनी ताजेर सोपस्कार करून आनी 2 एकांकी हाडून दी पुस्तक काडुया. तुका नोबेल प्रायज फावो हो ताजोच शेवटलो. तातूंत तो चडसो मारतालो हें म्हाका कळटालें पूण हेका जो आतांच वयर सरता लेखक ताका नोबेल प्रायज तुका फावो म्हणून हांवें मानसीक दाखयलें तें पत्र पळय रवींद्र बाबाचें पत्र म्हणून तें छापय नाका छापपाची गरज ना आसूया. तर अशें तरेचेर आनी तुवें म्हणलें एकांकिका संग्रह पूण तूं रवींद्र केळेकाराक इतलो लागीं तूं ताजो वैचारीक वारस ताका मानता पूण तुजें एकूय पुस्तक जात प्रकाशनांत काडूं ना ताचे काडपाचे फाटले काळना वेगवेगळे आसात. कित्याक त्या काळाचेर इतले व्हडले लेखक आशिल्ले हेमा आशिल्ले दामोदर मावजो पुंडलीक नायक आशिल्लो अशे तरेचे प्रकाश पाडगांवकर अशे कितले लेखक आशिल्ले आनी त्या वेळाचेर पुस्तकां काडप म्हणटात पळय ते सामके लॉसान वचपाचे. तेन्ना प्राधान्य कोणाक दिवप आनी छापकारान आशिल्ले आनी छापकारान वचचें पडटा. हांव रवींद्र बाब म्हाका ते प्रुफाक घेवन पुण्याक धाडटालो. बशींनी ट्रेनीचेर कित्याक थंय सुमन बाब रावता ताका प्रूफ व्हरून दी अशें काम करतालो. आनी तुमकां जेन्ना भुरग्यांक पळयता तेन्ना रवींद्र बाब जें काम करतात तेन्ना तुमी भुरगीं कितें करतात. राज बाबान म्हाका म्हणिल्लें आयज कितें चळवळी जाली
जेन्ना हांव विद्यार्थी चळवळींतल्यान भायर सरलो, राजनाथ विद्यार्थी चळवळींतल्यान भायर सरलो, गोंयची विद्यार्थी चळवळ काबार जाली. आज खंयचोच विद्यार्थी चळवळींत म्हाका दिश्टी पडना. तो फकत सरकाराची बाबा कितें लाडली येवजण, सरकारी नोकरी जाय, सरकारी नोकरी, सरकारी हातून दिसता. आमी केन्नाच विचार केलो ना आनी तो विचार केलो ना म्हणून आज हांव दिल्ली पोरकार जावन पावलो. जाल्यार कोण जातलो आशिल्लो, गव्हर्मेंट सर्वंट जावन पडटलो आशिल्लो. पाबलो नेरुदाक जेन्ना विचारलें तूं पाद्री कित्याक जावंक वचना म्हणून, आपूण वचना म्हणून सांगलें, कित्याक म्हाका पाबलो नेरुदा जावपाचें आसा. तर अशे प्रकारचे रविंद्र घडिल्ले. परिसंवादाची आमी सोंपोवया. सगळ्यात महत्वाचें आमी दिलीपाक जो प्रश्न केल्लो न्ही की कोंकणीचो संघर्शाचो काळ सोंपला. एक लक्षात घेयात, कोंकणी ही रवींद्र केळेकरा खातीर ती मोख नाशिल्ली. कोंकणीच सगळें जावपाक जालें अशें न्ही. कोंकणी कारण गोंय कोंकणी उरलें ना जाल्यार आमचें गोंय उरचें ना. आनी ती परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा. रवींद्र केळेकरान अशेंय म्हणिल्लें की गोंय हें चड ल्हान जालां म्हणून. तुम्ही ह्या वाठारांतले सिंधुदुर्ग आनी त्या वाठारांतले कारवार गोंयांत घेयात, गोंय मातशें व्हडलें करात. गोंयचो आत्मय मातसो एक मनूय मातशें व्हडलें जावपाक जाय. कर्नाटकांतले लोक जर हांगा आसात तर तांकां हें खबर आसतना की गोंय मातशें व्हडलें जावपाक जाय. नाजाल्यार कोंकणी उरची ना. आज महाराष्ट्रांतलो लोक हांवें येता म्हणून आमी करंदाय करता एका काळात. आज अशी परिस्थिती आसा, आज झारखंडांतलो मनीस येता. माधवीन बरयलां की खंय कसली भाशा उलोवप. गोंयच्या मार्केटान, नुस्त्या मार्केटान कोंकणीच आयकूंक येता अशें माधवीन बरयलां. पूण आज पळयल्यार तुका हिंदी आयकूंक येतली. सो हें फाटल्या 20 वर्सांत जें पळय गोंयचें परिवर्तन जालां तें गोंय आमकां खंय व्हरता. रवींद्र केळेकर आशिल्लो दांत ओट खावन ताचीच भाशेन सामको बरयता आशिल्लो. म्हाका दिसता हो जर आयच्या रायटर फायटर परिसंवादाचो जर संदेश जर तुमचे पावत जाल्यार गोंय सांबाळपाचें काम कोंकणी पक्षाच्या खांद्यार येवन पडलां. तुमी हें फुडली पिळगी तुमी हें काम करचें पडटलें. ना जाल्यार तुमची फुडली जी पिळगी येतली ती तुमकां खेळटली. ती म्हणटली की तुमी कांयच केलें ना म्हणून गोंय काबार जालें. तुमी कांय केलें ना म्हणून गोंय उरलें ना. कोंकणी उरलें ना म्हणजे ना. कोंकणी कितें आसता ती कोंकणीची कितें जातलें. गोंय उरपा खातीर कोंकणी जाय. तर कोंकणीचो हत्यार म्हणून वापर करा. धन्यवाद.